आता पळय एक अशें आसा की आमचे कडेन सगळे परमिशन आसा, नेवीची आसा आनी जे PDIची आसा आनी शेल्डेट आसा, आमचे सगळे A to Z पेपर आसा, आमचे इलेक्ट्रिसिटी बील आसा, नळाचे बील आसा, सगळे आसून बीन एक घराक पॉयंट करताय आमी. सो आमकां खबर ना कित्याक लागून म्हणटा ते रिजन कांय ना. हांकां सांगलें जाल्यार ना हायकोर्टाचे हितूर येता जशें तशें आमकां कांय खबर ना. आमी डेली बेसीस काम करपी. आमकां आतां जर काडटा न्हू जाल्यार पॉयंट करिनाका, सगळे काडा आनी आमकां खंय तरी एक घर दी, आमकां हेल्प करा. ही घर एनक्रोच लँड न्हू. फर्स्ट ऑफ ऑल हे प्रायवेट लँड आम्ही विकत घेतला आणि कायदेशीर सेल्डीड आहा, म्युटेशन आहा, सगळे आहा आमच्या कडेन. आमचं म्हणणं एकच, जर तुमकां हे प्रॉब्लेम जाता एविएशनाक, तुमच्या आयटीचे कितें आसला, हे घरा ही एक 15 वर्ष जाला, 10 वर्ष जाला, इतली वर्सां न्हिदलेले तुमी. इतली वर्सां न्हिदलेले. हांव कितें म्हणटा, हे सगळे डेलिबरेट चल्ला, कितें तरी हांगा फिशी आहा अशें म्हाका दिसता. सेल्डीट कोणे केले पळय त्या ऑफिसान वचून तेजी घरां पयलीं मोडा, मागीर आमची घरां मोडपाक येयात तुमी. It is based on the directives of High Court that is given to us to do this work, to carry out the demolition based on the contempt of court. So what is exactly contempt of court? कितें म्हणून It is a directives to clear the whatever illegalities carried out by the concerned persons and based on the information and data submitted by Navy. या हाईट डिस्ट्रिक्शन खातीर कितें Height restriction. It is based on the height restriction. How many houses are being, sir? Till date, we have already got a direction for 11 houses, but some others are also awaited. We don't know what time the direction decision will be given. Based on that, we will have to process.